नोटिसा बिन खाली कर म्हटला. आमचे बापू बिपू आजे बिजे सगळे हांगाच पिड्ड्यार जाले. पयलींसूनच आमी हांगा रावता. आमकां ना म्हणल्यार आमचीच चले 40-43 वर्सां जाली तरी बाबा आजो बी रावताले आनी हेच्यान हेंच्यान हें जालें. आमी सगळे टॅक्स बी भरता म्युनिसिपालिटीक. जाल्यार एक्शन आमची म्युनिसिपालिटीन कितें तें हें करपाक जाय न्हू. नाल्यार म्युनिसिपालिटीन एमपीटीक कळोवपाक जाय तूं तांकां नोटीस कित्याक धाडला ते आमकां टॅक्स फारीक करता. हेचे हितून हें करून तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान बी हें करून आमचे तो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो. हम लोग को नोटिस भेजा है कि 90 दिन में रूम खाली करो. तो हम लोग कैसे खाली कर, हम लोग 34 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ. और 34 साल से रह रहा हूँ. हम लोग का लाइट का बिल देता हूँ, पानी का बिल देता हूँ, म्यूनसिपाल्टी को हाउस टैक्स देता हूँ. हम कैसे खाली करूँ? हमको खाली कराइए तो हमको दूसरे जगह दीजिए. इससे पहले एमपीटी ने आपको कभी ऐसा नोटिस भेजा था? नहीं, ऐसा नोटिस नहीं भेजा था. पहली बार भेजा? पहली बार आया है. तो इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट निकाले या एमपीटी निकाले. हम लोग को कुछ ना कुछ देना चाहिए. हम लोग ऐसे कैसे कहाँ जाएंगे? नोटीस धाडला आमकां पयलीं काय इन्फॉर्मेशन कांय ना, डायरेक्टली नोटीस धाडला. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी आतां जायते वर्सां जाले, 70-80 वर्सां मात जाले आमच्या घरांक. जवळ जवळ इतले वर्सां जाली आतां आमकां ते धाडले. तुका आमकां आतां आमी वयतले खंयसर, आमकां कसलेंच हेंच ना म्हणटा, कसलो आमकां हेंच ना फुडें वयतले खंयसर आनी कितें बांदतले कितें करतले म्हळ्यार कामां धंद्याचें सारकें ना. आनी आमी वचपाक रेडी ना, कित्याक आमकां कांय हेंच ना, सोर्सूच ना खंयसर आमी कितें करतले म्हणल्यार. तेन्ना आमकां एमपीडीन एक्सक्यूज करचें आनी आमकां कितें तेंच्यांनी दवरचें हें आमी रिक्वेस्ट तेंचे हय. नोटीस धाडला आता की 3 महिन्याची नोटीस धाडला की घरा तुम्ही खाली करपाची म्हणून हांगासर कळ्ळें. आमकां हें खबर ना की हे आतां जे चल्लां ते हांगासर एमपीडीचे की इल्लिगल आमची घरां हे बीन म्हणून आमी हांगासर रावता सारके 100 वर्सां पयलीं जे आमचे जे आजे पणजे बिणजे हांगा रावन गेला तेच्या उपरांत आमी हांगासर हे जाल्या. पूण आमकां असलें केन्नाच हें जावंक नासलें. पूण आतां तेंच्यांनी हे फर्स्ट टायम आमकां तेंच्यांनी नोटीस धाडला की तुमी 3 महिन्याच्या भितर खाली करपाचें म्हणून. पूण आमी हांगासर रावता त्या हिसपान जाल्यार आमकां हांगासर सगळे एक्टिविटी गव्हर्मेंटाचे मेळटा. उदकाची लायन आमकां गव्हर्मेंटाची आहा, आमकां गव्हर्मेंटाची लायट आहा, आमी गव्हर्मेंटाक टॅक्स बीन सगळें कितें आहा ते फारीक करता आनी आमी हे पूण हे फर्स्ट टायम आमकां अशें तेंच्यांनी नोटीस धाडला की तुमी खाली करपाचें डायरेक्ट. आनी तेंच्यांनी अशी नोटिसा धाडला की पावसा दिसांनी धाडला तेंच्यांनी ही नोटिसा की तुमी 3 महिन्याच्या भितर खाली करपाचें म्हणून. आमकां हेच्या बद्दल आमकां खबर ना. पूण आमी आयज एमएलए कडेन गेले, लोकल एमएलएक सांगला पसून आमी की आतां एमपीटीन अशी नोटिसा धाडला. आनी लोकल एमएलएन सांगला की आपूण मंडे तेच्या कडेन उलोवन कितें ते डिस्कशन घेता म्हणून. आमकां तेंच्या इन्फॉर्मेशन कांय दिवंक ना न्हू. तुमी घेतलो जाल्यार आमकां कळोवंक जाय आसलें न्हू. आमी पयलीं आहा, एमपीटी मागीर येयल्या. पोर्तुगीज टायमा पासून ही घरां आहा जाल्यार तुमी कित्याक आमकां हें करता डायरेक्ट नोटीस धाडटा. आनी तेजेर इंजिनाचें नांवूय ना, स्टॅम्पूय ना. हें कसली नोटीस? त्या खातीर आमी कितें म्हणटा, कितें तें आमचें कितें आहा तें आमकां पयलीं हें करा न्हू. आमी हांगासर हालचे ना. आमी पयले आहा, तुमी मागीर येयल्या, एमपीटी मागीर येयल्या. नोटीस धाडले अशें आमी आतांचे एमपीटी नोटीस धाडले घरांक. एमपीटी डजंट हॅव एनी रायट टू सेंड नोटीस. एमपीटी कोण? एमपीटी हांगासर हो पोर्ट चलयता, मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट. इशुईंग ही जी लेटरां धाडटा, जे नोटिसीस धाडटा ती इशुईंग एथॉरिटी मोर्मुगांव म्युनिसिपालिटी. एक्चुअली एमपीटीन मोर्मुगांव म्युनिसिपालिटी कन्सल्ट करपाक जाय. आतां ही नोटिसीस कित्याक धाडल्या आमकां? एमपीटी कोण नोटीस धाडपाक आमकां? एमपीटी हांगा ड्रेजिंग करता आनी तांकां हो भंय आहा ही घरां कसो येतली म्हण हांगासून. एमपीटीन जी ड्रेजिंग केल्या, जी आतां जे व्हडले केप वेसल्स हाडपाक जी ड्रेजिंग केल्या एमपीटीन, तेचो परिणाम ह्या घरांचेर जातलो आनी तें लिपोवपाक एमपीटी हांकां नोटीस धाडटा. एमपीटी खंयच्याच एंगलान नोटिसी धाडपाक रायट ना. एमपीटी एक्चुअली जगता आमच्या जिवाचेर, आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांच्या जिवाचेर. म्युनिसिपालिटीक एमपीटीन आयज कितलो टॅक्स पे केला तो दाखोवपाचो. एमपीटी जी हांगासर आहा मुर्मुगांवान ती टोटल इल्लिगल म्हणटा आमी एक्चुअली म्युनिसिपालिटीन एक्चुअली एमपीटीक नोटीस धाडपाची. आमोनिया टँक इल्लिगल ती एक्चुअली पळोवंक वचत जाल्यार हांगासर ती आसूंकूच शकना. इतली लोक वस्ती आहा, आमोनिया टँक आहा हांगासर, कोल तुमी हांगासर हँडलिंग करता. कोल हँडलिंग करता तो परिणाम आमच्या लोकांचेर कितलो जाता तो खबर आहा. आयज जी एमपीटीन ही नोटिसीस धाडल्या, ते नोटिसीस धाडले आपली कर्मां लिपोवपाक.